प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसपूर 4 वळ 14 ते 22. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्यांक परत गेलो आणि ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आणि सगळी ताची वडवीक सांगताली. तो नाजारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें. पुस्तकाचो कवडो उसूय नासतना अशें बरयल्लें आसा ती स्वात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराच्यान उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तकाचो कवडो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले तेन्ना तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्रांकीत आयज तुमच्या कानार पडटांच पाळोन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार.